नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. बंडाक पेटिल्ल्या काँग्रेसीच्या गोयच्या आमदारांचे हायकमांडाक ना कोंत. हायकमांडाक जाय तेन्नाच लुइजिनाक देंवयतले. फुटपाक फुरफुरिल्ल्या 2/3 आमदारांतले 2/3 बंडोबात थंड. बारांचे हायवे वेल्यान अप्रोच रोड एक्सेसान अंतर वेचपाची फायल सीएमान केली क्लियर. एक्सायज नव्यान करतले बाराचो सर्वे. नवे सर्वे प्रमाण बारांक थाकाय. राष्ट्रपती पदाक एनडीएचो उमेदवार रामनाथ कोविंदान भरलो उमेदवारी अर्ज. प्रधानमंत्री मोदी, एल.के. अडवाणी, अमित शाह बरोबर मुख्यमंत्र्याचे शक्ती प्रदर्शन. गोवा डेरीची फोंड्या 70 सोसायटीनी नवी फॅट मशीनां. डायरेक्टर म्हणटा दूधकारांक नाडपाचे प्रकार उणे जातले. डेरीच्या कारभारात दितली ट्रान्सपरन्सी. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. इस्रोन केले 30 को पॅसेंजर नॅनो सॅटेलाइट लॉन्च. आंध्र प्रदेशातल्या श्रीहरिकोटा वेल्यान लॉन्चिंग. रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट. पृथ्वीवेली 60 सेंटीमीटरची वस्तू सुद्धा दिसतली सॅटेलाइटात. आणि कुंकळे लिगात खेळिल्ल्या प्लेयरांक सस्पेंड केल्ल्यान आयोजकांनी काढलो एल्विस गुम्साचेर फोग. क्लबांक प्रॉब्लेम ना जाल्यार जीएफएन कशी घेतली ऍक्शन. टुरिझम इंडस्ट्रीन गोय कंजेस्टेड जाल्ल्यान सिंधुदुर्गाक उदरगतीक वाव. कोकणातल्या प्रकल्पांचो फायदो घेवचो असो महाराष्ट्राचो सीएम फडणवीसान सल्लो दिलो. गोय ते मुंबय 4 लेन हायवेच्या भूमिपूजनाक तो उलयलो. हो प्रकल्प बाळासाहेबाचे सपन. ते साकार जाल्ल्यान कोकणाक ताचो फायदो जातलो म्हणून केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी उलयलो. कार्यावळ कुडाळ सिंधुदुर्गात जाली. बंडाक पेटिल्ल्या काँग्रेसीच्या गोयच्या आमदारांचे व्हडलेशें घेवन बसपाचे ना म्हणून हायकमांडान थारायला. लुइजिनाक अध्यक्षपदावेल्यान देंवोवपाची मागणी मान्य करपाचे थारिल्ले. मात नवो अध्यक्ष कोण आसचो ते हे आमदार डिक्टेट करपाक लागिल्ल्यान हायकमांडाचो मूड बदलला. आता हायकमांडाक जाय तेन्नाच खंय अध्यक्ष बदलतलो. लुइजिनाक शेनवार मेरेन काडचो म्हणून हायकमांडाक डेडलायन दिल्ली. लुइजिनाक देवयात. ताणेच काँग्रेसच्या सरकाराची वाट लायल्या म्हूण फाटले कितले तेपूच एक ग्रुप हायकमांडाचेर प्रेशर घालीत आसा. मात लुइजिनाक काडलो म्हूण सरकार येतलेच हाची कोणूच खात्री हायकमांडाक दिना. अध्यक्ष हायकमांडाक दिसता तेन्नाच बदलतलो म्हूण आता ह्या आमदारांक रकाद पावला. नवो अध्यक्ष कोणाक करचो हेवूय हे आमदार डिक्टेट करपाक लागिल्ल्यान हायकमांडूय तेमाक पेटला. शेनवार मेरेन लुइजिनाक अध्यक्षपदावेल्यान देंवोवचो म्हूण आमदारांनी डेडलायन दिल्ली. काँग्रेसीन शांताराम नायकाक नवो अध्यक्ष करचो म्हूण थारायल्ले. बंडाक पेटिल्ल्या आमदारांनी शांताराम नाका म्हूण मागणी केली. जीपीसीसीचे अध्यक्षपद दत्ता नायकाक दिवचे म्हूण आमदारांनी मागणी केली. आमदारांच्या मागणेचेर काँग्रेस हायकमांडाचे सणकला. आमदारांक पार्टी हायजॅक करपाक मेळची ना म्हूण हायकमांडाची भुमिका. आता आमकां जाय तेन्नाच आमी अध्यक्ष बदलतले म्हूण हायकमांडान आमदारांक रकाद दिला. कोणाक खंय वचपाचें आसल्यार तांणी वचचें म्हूण सरळ हायकमांडान आमदारांक आव्हान दिलां. काँग्रेस हायकमांडाच्या ह्या भुमिकेन सगळेच बंड फसला. हायकमांडूय तेमाक पेटला. हायकमांडाच्या रकादासरशी आमदार बॅकफुटार गेल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. काँग्रेसीच्या 2/3 म्हळ्यार 12 आमदारांनी पक्ष फोडपाची शिटकावणी दिल्ली. काँग्रेसीच्या रकादा उपरांत आता 3 ते 4 आमदार फुटपाचे तयारेत. म्हळ्यार फुटपाचे आशिल्ल्या 2/3 2/3 आमदार बॅकफुटार. सध्या उपाध्यक्ष राहुल गांधी भारतात ना. तो 27 तारखे उपरांत येवपाचो. तो ना म्हूण एक्शन अडकल्या म्हूण सध्या वेळ मारून व्हरप चल्ला. बंडाची हवा देंवल्या इतले खरे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राष्ट्रपती पदा खातीर एनडीएच्या रामनाथ कोविंदान शुक्रारा उमेदवारी अर्ज भरलो. प्रधानमंत्री मोदी, एल.के. अडवाणी, अमित शाह बरोबर बाकीचे बीजेपी आनी एनडीएचे सिनियर फुडारी आनी मुख्यमंत्री आशिल्ले. काँग्रेसी सयत दाव्या पक्षांनी मेळून मीरा कुमाराक ओपोजिशनाची कॅन्डिडेट म्हणून ब्रेस्तारा डिक्लेअर केल्या. उमेदवारी अर्ज घालपाचो निमाणो दीस 28 जून. आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है।
इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। घेऊया एक ब्रेक।